Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. 15 ऑगस्ट 1947 सालात आमचो देश स्वतंत्र जालो. जवळजवळ 75 वर्सां जायली आमचो देश स्वतंत्र आसा आनी विकासाच्या बाबतीत आमचो देश हो फुडें वचत आसा. 15 ऑगस्ट 1947 पयलीं हे आमचो देश ब्रिटनाच्या हातान आसलो. ब्रिटीश राज्य चलयताले आनी आमचे कितकेशे तरुण तरणाटे स्वतंत्र सैनीक तांकां धांवडपा खातीर भरपूर प्रयत्न केलो. तितून कितकेशे लिडर जाले आनी कितकेशे जाणांनी आपलो बलिदान दिलें. पूण आमचे स्वतंत्र सैनीक स्टॉप जावना. जाता इतके फुडें चल्ले तांकां धांवडपा खातीर. त्या हितून कितकेशे लिडर तयार जाले. अशे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल, सुभाषचंद्र बोस अशे तयार जाले आनी आमच्या स्वातंत्र्या खातीर ते मागणी करूं लागले आनी ब्रिटिशाक सांगूंक लागले तुमी ह्या आमचो देश सोडून वचात म्हणून. 1942 सालांत महात्मा गांधीन चले म्हणजे हांगासून तुमी वचात म्हणून नारोल लायलो आनी कितकेशे लोकांनी ताका साथ दिली. आनी महात्मा गांधीन सदांच आमकां अहिंसा मार्ग म्हणजे आंदोलन करात, आमी फुटोड फूट मूट करिनासतना आमी अशेंच फुडें वचया आनी ब्रिटीश सरकाराक धाडुया. आनी तो मार्ग आमी अवलंबून गांधीजीन अवलंबून सगळे लोक तयार जाले आनी 15 ऑगस्ट 1947 सालांत आमचो देश स्वतंत्र जालो. 15 ऑगस्ट 1947 सालांत इंडियन नॅशनल काँग्रेस पार्टीचो लिडर जवाहरलाल नेहरू हे पयले पंतप्रधान जाले आनी त्याच दिसा त्याने लाल किल्ल्यार भाशण केलें दिल्ली आनी तें भाशण पयलें भाशण स्टार्ट केलें आजून पर्यंत लाल किल्ल्यार भाशण हें चलता. 15 ऑगस्टाक आमी विकासा खातीर सदांच फुडें वयचें हीच आमची मागणी. आज आमच्या देशाचो इंडिपेंडन्स डे हा. तसे सगळ्या आमचे जे यूथ भुरगे येयल्या, तशी आमची महिला मंडळ येयल्या.